proud being with the BJP. माझे श्रेय म्हणजे कमिटेड लॉयल कार्यकर्ता दिता पयले सुवातेक आनी व्हडली आर्गां देवा दिता. I thank God for allowing me to be a people's representative for 7 continuous times. 7व्या फावटी हांव जिखता. So automatically I am the senior most. I will also place on record the support from my son who has worked day in and day out, and all my supporters here who are present here. My election agent Anita Pandeji, Ritesh Gaonkar, Prakash, Kamla Prasad Yadav, Lakshman, Igor, Babar, and many others like that. So these are the real कार्यकर्ता who slogged in day in day out for me. म्हणून मग तुम्ही म्हणलेले चारही मतदारसंघ मुरगांव तालुक्यात बीजेपीचे जिखून येतले खंय चुकले कितें जालें? पळय केन्ना केन्ना स्ट्रॅटेजी करची पडटा. जी स्ट्रॅटेजी केला ते बीजेपीन केला ते प्रमाणे हांव समजता आनी तुमकांय समजून येतली. 4 सीट म्हणजे 3 तरी बीजेपी जिखला, 2 डायरेक्टली जिखला आणि 1 इनडायरेक्टली जिखला अशें म्हणपाक शकता. एक ऑडिओ व्हायरल जाल्ले तुवें एक गिरीश पिल्ले म्हणून ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तुवें सपोर्ट केल्लो, तो तुजो कॅन्डिडेट पडलो आनी दुसरो इंडिपेंडंट येयलो, ताचेर कितें म्हणटा? म्हाजें एकूच म्हणणें, पीपल आर सुप्रीम. इन द डेमोक्रेसी दीस हॅपन्स. आमकां जाय त्याचोच वारो मारलो जाल्यार मातशें दुसरो बदल जावपाचो. तसो दुसरे खूब उलयताले की बीजेपी 14 सीट येना, गेले ते खेपे 13 आयले जाल्यार तेज्यावन कमी आंकडो येतलो म्हणून. नाव एज आय टोल्ड बिफोर आय स्टेप्ड इन द काउंटिंग हॉल आमकां कशेंय करून 21 सीट मेळटली म्हूण. आतांय आमी 21चेर ऑलमोस्ट पावल्ले आसा. कांय प्रॉब्लेम ना, 1 उणें आसल्यार. तुम्ही म्हटलं तुम्ही सिनियर मोस्ट झाले, आता सिनियर मोस्ट तशी जबाबदारी घेतली तुमच्याकडे गव्हर्नमेंटान. सिनियर मोस्ट मुख्यमंत्री पदाचा दावो करतो. हांव एकूच सांगपाक शकता, आमची बीजेपी एक नॅशनल पार्टी. आमचे व्हडले लीडर आसा. हांव समजता एक विश्व गुरू कशें ताका मानता. द टॉलेस्ट लीडर इन इंडिया आमचे मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, मागीर अमित शाह जी आसा गृहमंत्री, हे इतले व्हडले लीडर जेन्ना आसा, हे पार्टीन एक प्रोसिजर आसा. द सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसाइड्स एंड दीस 2 लीडर्स डिसाइड हू इज गोइंग टू टेक द लीडरशिप इन अ स्टेट. I will go by the decision of the BJP High Command. तुम्ही रेडी आहात? तुम्ही रेडी आहात? तुमका जबाबदारी दिल्या तुम्ही रेडी आहात? See, I am, as you know, I have enough experience. I am senior most, but because on seniority, I am not claiming. सगळे seniority केन्ना जायना. Seniority, merit, other consideration असता. So I am hopeful that the High Command will take a good decision. Sir, what will be your priority this time? Beg your pardon? What will be your priority this time? So you are asking something as if I am sitting in that chair. I am not yet sitting. When I sit in that chair, then you ask me what is my priority. You were initially worried that the captain will do a surgical strike in Daboli. No, I was never worried. In fact, I want to place on record that I knew in any case I am winning. Only the margin was to be seen. And I did not get margin as expected because I know who all were helping him. Because they did not want Marvin to be the senior most member. Coming 7 times continuously, it creates a different ball game in the own politics. So, as against that background, I am more than happy that I have won by more than 1,500 votes, which is a huge margin considering the size of our constituency. तुमच्याच पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करताले? हांव तेजेर कांय कमेंट करपाक सोदना. हे योग्य न्हू तेजेर कमेंट करून कांय कोणा फायदो जावपा ना, लुकसाणूच जातलें. नो कमेंट्स. तू म्हणटा 7वी फावटी आपणाक जिखलेलो नाका आशिल्लो, कोण तुमच्याच पार्टीचे आशिल्ले काय आनी कोण? हे वेळार हे विशयाचेर आनी मायज उलयन कोणाच फायदो जावपा ना आनी म्हाकाय लुकसाण जातलें आनी बाकीच्यांकूय लुकसाण जातलें. हांव लुकसाणा कडेन वचपाक सोदना. एक बरो मूड आहा, एक बरें मोहल आहा, जिखलेले आसा ते. बीजेपी एक लोकांक दाखयलें. सायलेंट वोटींग जे म्हणटाले लास्ट मोमेंट जाला. हांवें सांगिल्लें दी सायलेंट वोट हॅज हॅपन्ड फॉर डेव्हलपमेंट. सायलेंट वोट हॅज हॅपन्ड फॉर कंटिन्युटी in taking Goa ahead.
continuity in getting funds from center, continuity in the leadership of the tallest leader in India, Shri Narendra Modi. मोदीच्या नावान वोट पडलेले आसा. हांवें मुद्दाम सांगपाक सोदता, दुसऱ्या कोणाच्या नावान वोट पडलें ना. There is everything on the table of BJP. It is up to the senior leaders to take a call. They will take a call. Be sure about that. तुम्ही म्हणलं मोदीच्या नावान वोट पडल्या, म्हणल्यार एक सीएम तुमचो आसा तो सीएम फेस आशिल्लो त्याच्या नावान तुमकां वोट पडूना म्हणटा तुमी. हांवें कितें योग्य उलोवपाचें तें उलयलां. हांव ह्या विशयाचेर आनी वाडोवपाक सोदना आनी उलोवपाकूय सोदना. जिंदाबाद जिंदाबाद.